होळी पुनवेपासून 8व्या दिसाच्यान कारापूरच्या कळस उत्सवाक सुरुवात जाता। 12 दीस मनोवपी या उत्सवा वेळार देवीचे कळस कारापूर, कोळम आनी तिस्क, विठ्ठलापूर वाठारांतल्या घराघरांनी व्हरतात। दर एका घरात भाविक कळसांची भक्तिभावान पूजा करतात। दर एका घरात देवीचो कौल दितात। मार्च महिन्याच्या 20 तारखेमेरेन म्हळ्यार संवसार पाडव्याच्या दुसऱ्या दिसा या उत्सवाची सांगाता जातली। मजगती कळस उत्सवाक सुरुवात करतना कारापुरा पुलीस बंदोबस्ती दवरिल्लो। जवळ जवळ 82 पासून हांव सायबीण घेता कितें म्हणजे सायबीण वांगडा आसा ते 2018 पर्यंत हांगा सायबीण हाडल्या। देव नारायणाच्या देवळांत दोन सारकेचो कळस मंदिरांतून भायर सरता। नारायण देवळाचे मूळ थंयसून मागीर शांतादुर्गेच्या देवळांत वयता कितें थंयसून मागीर कौलां करून देव नारायणाच्या देवळांत परत न्हांवून घालता, पेडाचेर घालता, परत म्हादेवाक घालता म्हादेवाच्या देवळांत। थंयसून मागीर रवळनाथाच्या देवळांत, थंयसून मागीर हेवटेन न्हांवणां आसात जोशाच्या तळ्या पर्यंत। 42 ठिकाणी न्हांवणां आसात पयलीं पासून ते हांगा येय पर्यंत नारायणाच्या देवळा पर्यंत। होळीक कौल आसा कितें मारिंगणाक कौल आसा म्हणजे न्हांवणां सगळे मागीर थंयसून घेवन देव मागीर हांगा वर्ष पद्दती प्रमाणे होळीच्या 8व्या दिसा म्हणजे आयज हांगा येता। दंपती देवीची सगळी पुजा सगळी जाल्या उपरांत मागीर पुढच्या विचारा प्रमाणे मागीर फुडें वयता। हांगा म्हणजे खंय येता? बामणागेर हांगा म्हणजे खंय येता? हांगा म्हणजे गंजा कामकाराचे ह्या मुळा दिसता। म्हणजे हांगा महाप्रसाद बी येता? हांगा महाप्रसाद आसा। आनी हो उत्सव सोंपता केन्ना? उत्सव सोंपता नश्ट पाडव्या देव मंदिरांत येता तेन्ना म्हणजे काराप शुक्रार दीस 20 तारखेक हो आतां अंदूचो 2026 जातलो। बेरेस्तार दीस पाडवो 2026 20 तारखेक नश्ट पाडव्या दिसा सायबीण मंदिरांत हांगा पावता। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।